राजाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेलें वाचप. एका भोवऱ्या उदेशी सर्वेस्परान एलिसाक उबारून व्हरचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिसा आनी एलिसेव गिलगालांतले भायर सरले. एलिसान एलिसेवाक म्हणलें, तूं मातसो हांगा राव, सर्वेस्पोर म्हाका जॉर्डनाक धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो, जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगूय बाराबोर गेले. पोन्नासान प्रवादी बंधुभाव तांचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जॉर्डान नदीचे देगेर रावले तेन्ना एर मातशे पयस थांबले. एलिसान आपले आवारण घेतले, ते रेवडायले आनी उदकाचेर मारले आनी उदक दावे आनी उजवे वाटीन दोशी जालें. आनी पांय भिजोय नासतना ते दोगूय पोलतोडी पावले. पोलतोडी पावतोच एलिसान एलिसेवाक म्हणलें, म्हाका तुजे सुरशिले काडून वेचे आदीं हांवें तुका कितें केलें जाय तें माग. एलिसेवान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणाचो 2 वांटे म्हाका दी. एलिसान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम अवघड. म्हाका तुजे सुरशिले काडून व्हरतात तेन्ना तूं म्हाका पळयशी जाल्यार तुवें मागलें तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेतना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें उबे जाले. एलिसा भोवऱ्या मदें सर्गार चडलो. एलिसेवान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा, इस्रायलाचे गाडी आनी तिचे घोडेस्वारांनो. आनी तो ताचे नोदरी वयलो भायर पडलो. एलिसान आपली आंगावळी घेवन तांची 2 अर्दां केलीं. सकला पडलोलें तें एलिसाचें आवारण ताणें काडलें आनी परतो वचून जॉर्डनाचे देगेर तो रावलो. थंय एलिसाचें आवारण घेवन ताणें तें उदकार मारलें. म्हणून सर्वेस्पोर एलिसाचो देव खंय आसा? आनी तें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावन उजव्याक आनी दाव्याक रावलें आनी एलिसेव आलतोडी आयलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकुल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो तुमचे काळीज घोट दवरात. म्हणया सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो तुमचे काळीज घोट दवरात. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिल्लें, तुका शरणा येतल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्परा सगल्या मनशाच्या दोळ्या मुखार. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो तुमचे काळीज घोट दवरात. मनीस लोचंडा मानतात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिबो वाड विवाद करतात तेन्ना तुज्या तोंबून तांकां राखून दवरताय. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो तुमचे काळीज घोट करात. तुमी सगळीं देवाची भक्ती करतल्यांनो सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वासी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान भरलेल्यांक सर्वेस्पोर कोटिनायेन फारीक करतलो. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यांनो तुमचे काळीज घोट दवरात. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार
म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. सर्वेस्पराक जोय. मातयो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, चोत्राय दरात, तुमच्यो बऱ्यो करणयो मनशां हुजीर तांकां तो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं बीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मुखार मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं बीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुजे दाव्या हाताक करचें न्हय. तुजे हात आनी तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुपीत केलेलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचे नाके उबे रावन आपले मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुजे खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपले उपरांत थंय गुप्ती आसल्या तुज्या बापाक मागणें कर, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खुंटीचें रूप तुमी घेवं न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणीन सांगतां, ताणें आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडोवचे खातीर तुजे माथेक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव, आनी गुपीत केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, कोरण्यो आनी मजुरी. आयच्या वाचपान जेजू आपल्या शिसांक सांगता की मनीस 2 भासांच्यो कोरण्यो करता. ह्याच संवसारांत दुसऱ्यांक दाखोवपा खातीर आनी तांचे कडल्यान शाबासकी वो मजुरी घेवचे खातीर कोरण्यो करप, आनी ह्या संवसारांत आपलो कायदो ड्युटी म्हूण समजून दुसऱ्यांचे बोलेपण जावचे खातीर कोरण्यो करप. दुसरे मजुरी दिवं वो ना दिवं. पयले तरेच्या मनशांक ह्या संवसारांत ताका ताची मजुरी वो मान मेळटा, पूण असली मजुरी चड काळ तोगना. ती ह्याच संवसारांत सोंपता. दुसरे तरेच्या मनशांक ताका ताची मजुरी ह्या संवसारांत मजुरी मेळना दिसता, पूण देव जे सगलें गुप्ती पळयता ताका असल्या आनंदान भरता आनी ते स्वर्गा राज्यांत पावसोत तोखता. जिविताचो संदेश. मनशांक मानतात तसल्यो कोरण्यो केल्यार मनशां कडल्यानूच मजुरी मेळटा, पूण ती चड काळ तोगना. देवाचीच खोशी करूंक आनी देवाक मानता तसल्यो कोरण्यो केल्यार देवूच तांकां फावो ती मजुरी दिता.